पेडणे टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनाक जाप दिवपाक पेडणेचे भाजपा मंडळ फुडें येयला। पेपर वर्क केले बगर तोंडी विनवणेन मोपा विमानतळार सुरू जाल्लो काउंटर बंद जावपाक पेडणे भाजपान आताच्या आंदोलनकर्त्यांक जबाबदार धरल्या। स्टँड नोटिफाय करूंक नाशिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांनी पेडणे आंदोलन केले आनी डेप्युटी कलेक्टरान 144 कलम लायले। भाजपा मंडळान आंदोलन करप्यांकच दोशी धरल्यात। मुख्यमंत्र्यान थळाव्या आमदाराच्या मजतीन खंय येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आनी काउंटराची प्रक्रिया सुरू जाल्ली, पूण कांय जाणांनी राजकारण केले आनी प्रक्रिया खंय आडकून पडली। आयकात तुळशीदास गांवस आनी सुबोध महालेख। डेफिनेटली टॅक्सी जे व्यावसायिक जे आसात ते आमचे लोक, आमचे भाव, आमचे पेडणेकार ते सगळे, आनी तांकां तेंचो हक्को मेळपाक जाय ही तेंची भावना निश्चितपणान योग्य आसा। आनी हे करपाक लागून तांकांच बरोबर घेवन आमचे वेळोवेळी सीएमा कडेन मिटिंग्यो जाल्यो, जे रिस्पेक्टीव एडमिनिस्ट्रेटर जे आसले तांकां घेवन सीएमान आमच्या बरोबर मिटिंग्स केले। टायम टू टायम हे मिटिंगा 1 आनी 2 ना तर कंटिन्युअस चेन ऑफ मिटिंग्स जाल्यो आनी त्याच्या नंतर आयज खंय तरी तो ट्रॅकार पडटा विशय आनी आयज काउंटर मेळपाच्या वाटेर आसा। आनी आयज हो काउंटर मेळटा आसतनाच खंय तरी कोणी तरी राजकारणाचो फक्त विशय घेवन थंय तो घालचो न्हय, ही आमची एक ह्या आयज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक विनंती आसा की तांच्यांनी हो विशय संवेदनशील विशय म्हणून हाताळचो। तांच्यांनी बारीक मनशाचो विचार करचो। खंय तरी टॅक्सीकार भाव बाबडो खंय तरी ताका आधार जाय, खंय कायद्याच्या ज्ञानाची खंय तरी कमतरता आसूं शकता किंवा योग्य जो ट्रॅक आसा तो खंय तरी मिस जावंक शकता, म्हणून ताचो कोणी गैरफायदो घेवंक जायना आनी फक्त राजकारण करचें न्हू। जाल्यार आयज हो करपा खातीर सगळे आमचे पंच सदस्य जे आसले, उपसरपंच आसले, सरपंच जे आसले, त्याच प्रमाणे पेडणे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष यांच्यानी सगळ्यांनी मेळून आम्ही ही मागणी आमची आमदारा मार्फत मुख्यमंत्र्यापर्यंत मांडली। सगळ्या समस्या तांकां सांगले, जे त्रुटी जेतून अडचणी जे येताले ते मांडले तांच्या कडेन आनी तांच्यांनी सविस्तर हेचेर अभ्यास केल्या नंतर आयज खंय तरी तो मार्गाक विशय पडटा आनी जाता तितल्या बेगीन आमी आयज तो स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न करता आनी जातलो, निश्चितपणान तो जातलोच। 10 दिसां पयलीं सरकार, मुख्यमंत्री आनी सगळे जेमचे अधिकारी आनी आमचो आमदार जो लिडर यांच्यांनी बैठक घेवन ऑलरेडी क्लियर केला आणि एग्री आणि एक्सेप्ट केला काउंटर। त्याच्यानंतर जर लोक आंदोलन करता तर तुम्ही चिंता एकदा लोकांक कितें म्हणपाचें ते। मोपा विमानतळाच्या आस्थापनान काउंटर कित्याक बंद केलो असो प्रस्न पत्रकारांनी विचारलो। तेजी जाप दितना पेपर वर्का बगर काउंटर उक्तो केल्लो अशें भाजपा जाळवंदारांनी सांगले। पेपर वर्का बगर कामां चलतात हे त्या निमतान समेस्त गोंयकारांक कळून आयले। पळयात। पण आम्ही आमच्या आमदाराक सरकारी रिक्वेस्ट केलो आनी ताका कितें सांगलें, जर आमच्या भुरग्यांक जर काउंटर दिलो जाल्यार खंय तरी भुरग्यांचो खंय तरी वेवस्था जातली म्हणून तो काउंटर एक्चुअली आमी ओपन केल्लो, बट विदाउट द पेपर वर्क। हो बरें पडलें एक्चुअली आमी तांकां रिक्वेस्ट केली विच वॉज एग्रीड बाय द कन्सर्न ऑथॉरिटी। पण आमच्या तुका जशें तुमी म्हटलां पळय, आमच्या मदीं एकी नासल्या कारणान थोड्या लोकांनी तेतूनच कोणाचे पांय व्हरचो प्रयत्न केलो म्हणून तो काउंटर शेवटी बंद जालो। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।